briefed him the exact scenario what has happened in this case. गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो डिमांड असा की हे जे ऑफिसर जे सुलेमानान व्हिडिओन जे सांगल्या तातून एसपी आसतलो, डीवायएसपी आसतलो, पीआय आसतलो, ते कॉन्स्टेबल ऑफ आयआरबी आणि क्रायम ब्रांच म्हाका दिसता हांकां इमिजिएट सस्पेंड करपाक जाय. आणि वी डिमांड अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी इन दीस प्रोब. कित्याक क्रायम ब्रांचाचो एसपी समज जर तर अक्युज्डाक जर तर पळयता, धांवपाक ताका मदत करता, जाल्यार म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस इश्यू. गोंयकाराचो पुलिसा वयलो विश्वास हो गेला. आणि मदीं न्यूज आयली मिडियांतल्यान की ताका मोटरसायकली वयल्यान पळयलो म्हणून. जेन्ना आतां तो हुबळी जेन्ना तांकां त्या व्हिडिओंतल्यान जेन्ना खुलासो जालो की 12 पुलीसवाल्यांनी तांकां हुबळी घेवन गेले. म्हाका एक सांगा, हुबळी वतले जाल्यार गोंयची बॉर्डर क्रॉस करपा नाका? सो बॉर्डरी वयले पुलीस कितें करताले? चेकपोस्ट जे आमचे आसात ते आज कितें करता? जेन्ना फाटल्या दिसांनी जेन्ना एक इन्सिडंट जाल्लो, जेन्ना एक मर्डर करून, गाडी मर्डर करून गोंय राज्यांतल्यान भायर वचून जेन्ना बॉडी डिस्पोज केल्ली, तेन्ना आमी प्रश्न उठयल्लो ऑन द सेक्युरिटी ऑफ द बॉर्डर्स. जर तर गोंय राज्याचे पुलीस जर तर बॉर्डरी जर तर आज सांबाळपाक शकना, आय थिंक दिस रेजीस अ सिरियस डाउट on the police department, and I think this is a complete failure of the Home Department. So we demand that all these officers who are involved has to be suspended immediately.